GMR अत्याचार करता सद्याक तो त्याचो दिसान दीस वाढत आहा अत्याचार. त्यांच्यानी जे एटी जे आसले पळय आतां पार्किंग फील गोवा म्हणून एक पार्किंग आहा त्यांच्या मोपा एअरपोर्टार आमच्या. सो ते आतां 80ची डायरेक्ट 200 करता. 170 प्लस 200 तुम्ही हेचे जाय जाल्यार पळोवंक शकता. हो पयलींचो रेट 80 हो पयलींचो रेट चार्ट आणि न्यू रेट चार्ट प्रमाणे तेंच्यांनी तो मारलेलो आहा बोर्ड विथ तो 170 270 प्लस GST आहा ताका म्हणजे 200 300 ते टायप जातले म्हणजे अर्द्या वराक आनी उपरांत ते 300 बीन जातले. तर हांव एकूच सांगूंक सोदता GMRाक आमी जेन्ना मिनिट्स ऑफ द मिटींग आमचे कडेन आहा जेन्ना आमी CMA कडेन बसलेले फेस टू फेस म्हणजे मिनिट्स ऑफ द मिटींग आमी SMEन बसलेले पळय तेन्ना एक पॉयंट आहा थंय म्हणजे आमकां CMAन कितें एश्युरन्स दिल्लेले जेन्ना कितें GMR किंवा आनी कितें खंय इन्क्रीज करतलो प्रायस हायक करतलो आनी कितें करतलो तेका आमची जनरल बॉडी मिटींग आसतली म्हणून पयलीं त्याच्या शिवाय GMR थंय तो प्रायस वाडोवंक शकना अशें क्लियर कट CMAन इंस्ट्रक्शन दिलेलें. आतां कोणाच्या आशिर्वादान हो GMR आपणाक जाय ती मनमानी करता तें आमकां खबर ना पण त्या मिनिट्स ऑफ द मिटिंगान बरयलेलें आहा थंय आमची लोकल बॉडी शिववर्यस लोकल MLA पंचायत हे सगळे मेळून डिसिजन घेतले. इवन GMRचो एक कोण मनीस आसतलो हे सगळे मेळून डिसिजन घेवन मागीर कितें ते इन्क्रीज करपाचें आहा तेंचे ते करतले म्हणून. पण हेंच्यांनी कोणाक कॉन्फिडन्स न घेता ना लोकल MLAक ना पंचायतीक ना आमच्या शिववर्यस ग्रुपाक किंवा आनी CMAक कोणाक इंट्रक्शन न दिता हेंच्यांनी डायरेक्ट 80चे 200 केले. म्हणजे हो अत्याचार खंय खंय तेगे हे वाडोवंक शकता हे म्हणजे तेंकां पळोवपाचें आहा कितें आमी भुरगे कितें करता ते आमी भुरगे जितले शांत आहा पळय तितले आमी शांततेन करतले. जेन्ना आमकां जी व्हडलें कितें करपाचें न्हू GMRचे भितर आमी वचून कितें करतले कित्याक हो अत्याचार वाडतच चल्लेलो आहा तेंचो. जायत थंय GMRचें नांव आहा की म्हणटा GMR जाय तशी आपणाक मनमानी करता पण ही मनमानी आमी लोकल चलोवन घेवचें ना. हेच्या पयलीं आमी हेची ही मनमानी चलोवन घेवंक ना. आमकां फुडें मागीर कितेंय करचें पडलें उपकारता पण आमी ती जे वाडलेले आहा प्रायस पळय विदावट हेंचे कडेन कांय नोटिफिकेशन ना कांय ना हे कोणाक सांगून वाडयता खंयच्या गव्हर्मेंटा कडेन आनी खंयच्या दिल्लीसून उलयता काय आमकां खबर ना पण डायरेक्ट आमकां ते हरेसमेंट टायप करता. पिकअप पॉयंटर 200 रुपया आसले आणि हेचेर आतां 80 रुपीज आसले ते डायरेक्ट 200 प्लस करता ते म्हणजे एक खंयच्या रुलान बसता तेंच्यांनी सांगपाचें आमकां GMRाक नाजाल्यार आमी कितें फाल्यां सकाळीं करपाक वयतले तेका फेस जावपाचो. आतां आमी कोणाक मेळपाक वयतले आमकां कोण आमचे वरिश्ठ कोण आहा पळय जावं MLA बाकी सगळे आमचे कोण आहा तांकां आमी मेळपाक वयतले आनी तेंचे डिसिजनान आमी सगळे फाल्यां सकाळीं थंय घुसतले कित्याक आमी जितले आहा तितके लोकल इफेक्ट आहा सगळे जितले आमचे भुरगे आहा पळय सद्या तितके आमचे पंचायतीचे इफेक्ट जाल्लेले आहा आनी आमकां एक तर भितर जॉब ना ह्या खंयच्या हाडून UP बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक सगळे हाडून भरलेले आहा. टोटल जॉब तुमी एक आतां आमकां थंय वयतलो आनी कितें उलयतलो जाल्यार हिंदीन उलोवचें पडटा. कोंकणी उलोवपी भितर कोण ना फक्त स्विपर आमचे कोण आहात अशें एक 10 or 20% आसतले आमचे लोकल कामाक थंय. हे GMR कित्याक सादता कित्याक सगळे उगी रावता म्हणून हांव अख्ख्या पेडणेकारांक फुडें उलो मारूंक सोदता. इनकेस जर थंय अशें कितें जालें वाडपाचें प्रकरण जालें अख्खे पेडणेकार भितर घुसया आनी नाका आमकां जर एअरपोर्ट ना आमकां जर बेनिफीट ना त्या एअरपोर्टाचेर जाल्यार आमी एअरपोर्टच बंद घालया. तो हो जो GMR आसा हेजेर 500 रुपया फाल्यां तो 1000 करतलो म्हणजे आमचें सरकार ताका विचारचें ना आनी टॅक्सीकारांनी आवाजूय करपाचो ना कित्याक आमी आवाज केलो जाल्यारूय माफिया आनी आमी खंयच्या परिस्थितीन कितें त्रास काडून आमी थंय टॅक्सी चलयता हें कोण पळयना. म्हाजी एक रिक्वेस्ट आहा CMAक की CMAक आनी आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक बाकीच्या मंत्र्यांक अध्यक्ष तुमी एक दीस आमचे बरोबर या टॅक्सी बिजनेस आनी थंय आमकां तुमी दाखोवन दिया की आमी थंय कितें करता हें तरी पळया आमकां रेट कितें मेळटा ही तरी एकदां पळया की आमी एक 30,000 अख्खे लोक आमचे जे टॅक्सीकार आसा अख्खे गोंयभर 30,000 टॅक्सीकार आसा. एक दीस तरी एक 5 मिनटां 10 मिनटां आमकां दिया आनी आमचें दुख्ख आनी आमी कशी भाडी मारता आनी कितली रेट मेळटा आनी आमी कसले बंगले बांदता हें तरी मातशें येवन पळयात. थंय 800 रुपया 900 रुपया हे टॅक्सीकाराक मेळटा आमकां माफिया म्हणटा आमी ओगी रावता. 800 रुपयान 400 रुपया पेट्रोल वयता मेंटेनन्स 1 रुपया जर 2 रुपया किलोमिटर धरलो जाल्यार 60 120 रुपया वयता भितरले उरतले कितले. ड्रायव्हराक जर ट्रीप मारतलो एक ट्रीप मारपाक 200 रुपया दितले जाल्यार ह्या 800 900 रुपयान कितले ह्या टॅक्सीकाराक उरतले. आनी एक जर हप्तो भरतलो तूं जाल्यार कमीत कमी दिसाक 500 रुपया तरी त्या पात्रावा कडेन रोवंक जाय. 15,000चो हप्तो भरतलो जाल्यार ह्या सगळे हेतून CMAक आमची एक रिक्वेस्ट आसा तूं यो 5 मिनटां वयर यो जे कावंटराक भुरगे जे गाडयो चलयता तांकां विचार बाबा तुमचे गाडयेक तुमकां
ते बाकीचे जे पार्किंग काढले GST काढली आज 400 रुपया थंयसर GST कटींग वयता सगळी पार्किंग GST ह्याचे कावंटरांक गाडयो चलयता तेंचे 400 रुपया कटींग वयता आनी 800 850 रुपया त्या भुरग्यांक मेळटा हे 30 किलोमिटरांक हांगासून कलंगूट वयतलो जाल्यार ह्या 800 रुपयान कितें जाता आनी त्या टॅक्सीकाराक कितें उरता हे मातशें एक दीस त्या आमच्या CMान येवन त्या लोकांक विचारचें की थंय बसून तुमी जर दिसता तुमकां दिसता की आमी खंय तरी लुटता. खूब तरेचो अन्याय असो पेडणेकारांचेर जाता. कावंटर सडनली बंद घातले जाता, परतून पार्किंगाचे जे पयशे आहा पळय ते वाडयल्ले जाता. ते खंय तरी तो आयज आपली एक प्रेस रिलीज करतलो आनी हेचेर आमकां रिलॅक्सेशन दितलो पेडणेकारांक ही आशा व्यक्त करता हांव सरा कडेन. आनी आतां सांगपाची गजाल म्हटल्यार आमी लास्ट टायम आमचें आंदोलन जाल्लें अख्ख्या गोंयाच्या लोकांक खबर आहा, अख्ख्या गोंयकारांक खबर आहा. आनी आंदोलन जाल्लें त्या टायमार आंदोलनान आमी जेन्ना CM सराची हें घेतलेली मिटींग घेतलेली, आमी CM सरा कडेन बसलेले त्या टायमार आमचे मिनिट्स ऑफ द मिटींग घेतलेले. त्या मिनिट्स ऑफ द मिटिंगान हे जे आमकां सेकंड पॉयंट आहा पळय तेचेर आमचें डिस्कशन जाल्लें कितें की लोकल जे आमचे MLA आहा, लोकल MLA, पंचायतीचो सरपंच आनी ते पंचायती खंयचे ते सांगता. कासरवडणे पंचायत, चांदेल आसापूर पंचायत, नागजार पंचायत, वारकण पंचायत, उगये तोरशे पंचायत, परसकडे, अमेरे, खाजने हे जे सरावंडींग पंचायत आहा हेंचे सरपंच, लोकल MLA आनी पुलीस अधिकारी हे मेळोन आनी आमचो शिव वॉरियर्साचो एक दोन रिप्रेझेंटेटीव तेतून आसतले आनी GMRचे रिप्रेझेंटेटीव आसतले. ते बसून डिस्कशन करतले फर्दर जेन्ना हांकां पार्किंग चार्जीस वाडोवपाचे आहा ते. ही तेची कॉपी पळय, ही आमकां तेन्ना आमकां हेतूंतल्यान मेळ्ळी. CM कडेन आमी जेन्ना बसलेले उलयल्ले त्या टायमार. आतां हेंच्यांनी सडनली काल एक बोर्ड मारला, हो पार्किंगेचो बोर्ड पयलींचे चार्जीस आसले ते 80 रुपयान आमकां अर्द्या वरान 80 रुपया, अर्द्या वरा वयर 130 आमी पे करताले. आतां सडनली एक बोर्ड मारला हो आनी तेचेर हें केलां की 25 तारखेच्यान म्हटल्यार फाल्यांच्यान ते प्रायस सडनली वाडयतले विथ इमिजिएट इफेक्ट म्हणून सांगला तेंच्यांनी. आनी प्रायस हायक करपाचे आहा म्हटल्यार पार्किंगाचे पयशे वाडोवपाचे आहा. ना तेंच्यांनी कोणाक कॉन्फिडन्सान घेवन ना आमच्या कडेन कोण येवंक ना, आमच्या MLA कडेन येवंक ना, आमच्या कोण सरपंच आहा पळय तांकां कोणाक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. म्हणटकूच आमी मागता की लॉ एंड ऑर्डर ही क्रिएट जावची न्हू मोपा एअरपोर्टाचेर स्पेशली. कित्याक आमकां खबर आहा ट्युरिस्ट येता हांगासर आनी हे कितें आहा पळय ते हे CMान आपूण मातसो हेचेर लक्ष घालपाचो आनी हे बऱ्या रितीन बऱ्या भाशेन खंय तरी हो पेडणे तालुक्याच्या लोकांचेर अन्याय अत्याचार चल्ला एक प्रायवेट कंपनी कडल्यान तो खंय तरी स्टॉप जावपा जाय आनी हेचेर हो परमनंट फूल स्टॉप हो येवकूच जाय. सो आयज CMा खातीर बरो दीस आहा, आयज बर्थडे तेचो. हांव मागता CMा कडेन रिक्वेस्ट करता की पेडणेकारांक न्याय दिवपाचो आहा सर. आयज तुजो बर्थडे आहा, आयच्या दिसाक तूं एक प्रेस रिलीज कर आनी हो जो आतां प्रायस वाडपाचें आहा फाल्यांच्यान हे खंय तरी हेचेर फूल स्टॉप मार. आयज गव्हर्मेंटान हे जे भुरगे दिसता इतले लँड लुजर आहा, चडशे भुरगे लँड लुजर आनी कोणाक थंय जॉब मेळोंक ना म्हणून खंय तरी भुरग्यांनी टॅक्सी घेतले स्वताच्या पांयार उबे रावपाक, खंय तरी सेल्फ रिलायंट जावपाक. बट आयज म्हाका दिसता GMR जे भुरगे सेल्फ रिलायंट जावंक सोदता, जो आमचो CM सांगता आत्मनिर्भर गोवा, आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोवा अशी तेची बोध वाक्यां म्हणटात अशी. बट म्हाका दिसता GMR जे पांयार उबे रावंक सोदता तेंचे पांये धंदपाक सोदता दिसता मनांतल्यान. कित्या खातीर ते सांगता तुमकां आयज जी तेंच्यांनी स्काय रेट म्हणटा अशी पार्किंग चार्जीस हायक केल्ले आहा 200, 300, हाफ वराक 200 रुपया, एका वराक 300 रुपया, 1.5 वराक 350 रुपया. म्हाका दिसता दाबोळे इतली वर्सां जाली एअरपोर्ट चलता, फक्त 50 रुपया पार्किंग चार्जीस आहा. हेच्या वयर कितलीशींच वर्सां जाली. आयज हे GMR ऑपरेशनल जाल्यार 2च वर्सां जाली आसतली. सोमतेच तेंच्यांनी 30 रुपयाचे 80 आनी 80चे 200 रुपया हे घुसलो ह्या कायदो. आनी हांकां सपोर्ट कोण करता? GMR कितें गव्हर्मेंटाचो जावय जावन बसलो कितें म्हाका दिसता. म्हाका विचारचें आहा तुमच्या प्रेसाच्या थ्रू GMR इतकी आपली मनमानी करता, लोकल्सांक त्रास करता. तांकां लोकल्सांक जॉब सुद्दां ना आहात, जाय तशे जॉब ना. जे व्हायट कॉलर जॉब आहा ते सगळे भायले आहा. म्हणून आयज हे भुरगे इंजिनियर सगळे जे शिकलेले आहा ते टॅक्सी घेवन खंय तरी आपल्या पांयार उबे आहात. तेतूनय तुमी तांकां हें करता, त्रास करता. म्हटल्यार वयच्यान एअरपोर्टा वयल्यान भायर सरा अशी तेंची दानत जाल्ली आहा GMRची. सो मागता हांव तुमच्या प्रेसा थ्रू जी प्रायस हायक केली आनी जी आमची लास्ट मिटींग जाल्ली मंत्रालयात हेतून सगळे ऑफिशियल आहा. पयलो म्हटल्यार MLA, ह्यो MLA आहा पेडणे, CMान चॅर केल्ली मिटींग. तेतून डायरेक्टरेट ऑफ ट्रान्सपोर्ट, सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस नॉर्थ गोवा, SP ट्रॅफिक, मागीर DYSP क्रायम ब्रांच, PI पोरवरी PI आहा, मोपा PI आहा, SB म्हापसा PI आहा, ADT पेणजीम आहा, ADT
पेरनेम आहा आनी CEO GMR आनी GM आहा लँडस्लायडीचो हेतून क्लियर कट मेन्शन केल्ले आहा की जेन्ना पार्किंग हायक जातली तेन्ना शिव वॉरियर्साचे जे मेंबर्स आहा तांकां कन्सिडर करूनच हायक जातली हेच्या फुडें आनी हेतून अशेंय क्लियर कट मेन्शन केल्लें आहा जर तुमचो इन फ्युचर कितें प्रॉब्लम आहा जाल्यार तुमी स्ट्रायक बीन करचो न्हू आमच्या वांगडा एक डायलॉग मारपाचो कितें प्रॉब्लम आहा ते तुमी सांगपाचें स्ट्रायकाक वचपाचें न्हू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.